लायक फ्रेश बँड मेळ्ळा हे फ्रेश बँडाचे एक स्पेशल रंदय कोण दाखयत तुमकां आजी हांव अनुपमा भट शेड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जनाक स्वागत हांगा पळयचें हांवें विंगडे मस्त बग तयार करून दवरला व्हड एक पियाव हाफ स्लायस करून दवरला तशी 2 टोमॅटोय तशीची स्लायस करून दवरला 2-3 तर्ण मिरसांग कट करून दवरला एक 7-8 लुसणे बाय चिंचून दवरला आल्या कुरचल करून दवरला अशाण फ्रेश करबेवा पत्ती हाण दवरला हांगा पळयाची नारळा रोसू दटूची नारळा रोस एक 1.5 कप भर काडला हांव हांगा एक 2 वळे वयल धव सोय मात्र कांतून एका रोसू 2 रोस म्हणू नाका दाटूची एक 1.5 कप भर नारळा रोसू अशें हांगा चिंचांब उदकांत घालून एक साना वळ्या तितले चिंचांब उदकांत घालून कोळ कांड दवरला आतां ही रांदय कशी करची म्हण पळया हांव हांगा दाटीची मिगेले आशिल्ले कडये आयदन हून करून नारळेल तेल घालता पळयाचें एक 3-4 चमचे नारळेल तेल घालता कडये आयदनां सोदून वचूका म्हूण ही रांदय करूंक दाट बेज आशिल्ली खंयची कायल काडी येता कडाय म्हणटा पळय हांवें खंयची काडी येता आतां तें तेल हुंजल कुडले हाका हांव अर्द चमचे मेथी घालता ते मेथी पटपट जावका उज्जो सान कोरका आमी तेल ताप उज्जो व्हड केलो तावळी आतां उज्जो सान करून मेथी पटपट जाल्ले म्हणटना हें आमी चिंचून दवरलेलो लसूण आनी आलें घालचें आतां तें चिक्की तांबडी जावका मस्त तांबडे हे जेवचे नाका चिक्के स्लायट कलर चेंज जातना आमी हाका शिनून हांगा दवरला पळय तर्ण मिरसांग ही घालना हांव आतां ती तर्ण मिरसांग तशीच एक निमिश अशें करून भाजून घेवचें आतां आमी पियाव स्लायस करून दवरलेले अंत भितर घालचें पियावूय तशीची चाळचे आतां हांवें खंय तुकून केलेलें म्हणून सांगता हांवें तुमकां स्पेशल रंदय हांवें हॉटलांक केलेली खंय म्हळ्यार आमी रिसंटली हिची कोच्ची सायडाक 4 दिसाक टुराचे आमकां रिटर्न येतना आमी त्रिशूर जावन आयलींची आतां पळय हे पियाव लायक गोल्डन कलर येवता बदले हांवें पळयलें हांवें आतां तो टोमॅटो घालो टोमॅटोय तशीची लायक न्हू मातशी जावका तो टोमॅटो म्हळ्यार सम शिजून पळय मुद्दूशी जावका तेका तर हांव कसो करता म्हळ्यार थोडेची मीठ घालता हांव हांगा पळय 4 करबेवा पत्ती घाले आनी आतां हांव इतली मीठ घालता मीठ घाल्यार कसो जाता म्हळ्यार ओग्गी भाजून येता तो टोमॅटो पळयाची मातशी जाता थोडे मीठ घाले सो हांव सांगलें तुमकां त्रिशुराचे आमकां म्हण आमी देवप्रयाण टूर्स एंड ट्रॅवल्स म्हण तांगेलो चमकलेलीची थंय आमकां तें देवप्रयाण टुर्साचे प्रोप्रायटर मंजूश म्हण सांगून तिगेल बामणान आमकां कसो केलें म्हळ्यार ताण व्हेल्लें आमकां ते दसू संडे देखून ताणें आमकां कसो केलें म्हळ्यार थंय एक हॉटला व्हेलें ताच सांगता आतां पण आतां मसाला पिट्टी घालची टायम हाका हळदी पिट्टी आनी मिरसांगी पिट्टी घाली तिखसाणी जावका जाल्यार तितली मिरसांगी पिट्टी तर्ण मिरसांग मिगेल मस्त तीख ना हळदी पिट्टी आनी मिरसांगी पिट्टी घालून लायक करून 1-2 निमिश चाळून घेता तेन्ना आमकां तिगेले मंजूश आल्बम म्हणून श्रीकुमारान आमकां त्रिशूरांत भितरी एक तुमकां स्पेशल जेवण जेवयता म्हूण सांगून आमकां बेनेट रोड त्रिशूर बेनेट रोडार आशिल्ले वृंदावन म्हळ्यार हॉटलां भितर व्हेल्लेलें आमकां ते वृंदावन हॉटलां भितर आमकां स्पेशल मिल्स अरेंज केलेले श्रीकुमार मम्मान पण आतां हांव ते टोमॅटो पुरो मातशी जाले आतां कसो केलें हांवें चिंचबाचे कोळ कांड दवरलेलो न्हय तो चिंचबा कोळ घालो आतां तो चिंचबा कोळ सम चाळका तो सम ते चिंचबा ते स्मेल आशिल्लो वचूका लायक करून चाळून घेवका ते वृंदावन हॉटलां भितर आमकां स्पेशल केरळाची सद्या अरेंज केलेलें मम्मान भारी लायक जेवण सुपर जेवण कळ्ळें तांतू एक आमगेल खातीर म्हणून ताणें एक स्पेशल डिश रेडी केलेली तांच्या शेफान पण आतां हांव भेंड घालता भेंड घालून आतां चिंचाम घाला देखून हें भेंड आनी तूं घाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना लोळ येनाका आतां हें भेंड घालून लायक करून चाळून घेता हाका आमी थोडे मीठ ऑलरेडी घाल्लेलें आसा कळ्ळें तें देखून आमी नेक्स्ट टायम मीठ घालता नाका पळोवन घालता आतां हांव थोडें मीठ घालता सुरवें मीठ घाल्लेलें जाग्रत आतां मीठ घालून चिकिसान उज्जारी हें आतां भेंड आनी तूं शिजूका आमी आतां मस्त उदक आनी घालची नाका आमकां म्हळ्यार नारळा रोस घालूं वचना आतां उज्जसान करून सिम्मार हांव हें दवरता दांकून दवरता तें मदें मदें चाळून घेवया आमकां ते वृंदावन हॉटलांत व्हरून देता थंयचें एक जेवण पळोवका तुमी भारी लायक आशिल्लें तें सद्या तांगेले केरळा सद्या तांतू ती स्पेशल रंदय आमगेल खातीर तांणी केलेलें कसं न्ही म्हणून ते शेफा पोन्नेम घेतन शेफान सांगलें हें तुमगेल खातीर केलेलें मीन इल्ल्या मीन करी म्हूण म्हणालो म्हळ्यार जळकी नातिल्या जळक्या रंदय खंय कळ्ळें तें प्युअर वेजिटेरियन हॉटेल थंय जळकेवच्या साध्य ना तें आमी कोणूय नॉनवेज खायनाची कळ्ळें जाल्यार आमकां भारी इश्ट जालें मात तांचें त्या सायडाचें म्हळ्यार हांगा पुरो मासोल घालून करचें खंय जळक्या रंदय त्या भागान अशी पिटीव घालून जळक्या रंदय करचें तशी ताणें जळक्याच्या बदलाक हें जळक्याचें मासोल खंय हाका ताणें भेंड घालून आमकां रंदय करून दाखयली भारी लायक म्हळ्यार भारी लायक तशें तागेल्या डिटेल रेसिपी निमगून आयल्या हांव आज हांव करून पळयलें आमकां लायक जाल्लें पळय तुमकां केल्यार काजू दोनी वेळा करता आसा हांव पण आतां हांव कसो केलें तें भेंड शिजून आयलें
कळवा आनी आतां कसलें शिजू ना बँड 5 मिनटां भितर शिजता आतां हाका नारला रोसू घालो नारला रोसू घालून हाका वयल्यान 2 करबेवा पाती दवरचे आनी सिम्मार सोडचे थंय एक चेंज कसं म्हळ्यार ताणें केल्लेल्याक आनी आमी केल्लेल्याक तांणी चिंचांब घालनी तांणी कोडंबुळी म्हूण थंय मेळचे एक नमनेचे आमगेले वट्टंबावरीचे एक कसं की एक चिंचांबशी घाल्लेलें ताणें एक हें एक ड्राय एक सॉल ताजें तें एक स्पेशल टेस्ट कय तांचें गोतना आमकां हांगा मेळना एनिवे आमगेले बेंडारंदे रुची रुची परंबळी बेंडारंदे हांगा रेडी जाल्या आतां तें टेस्ट करून खावन पळोवन सांग तुमकां पोरंबोळ मात्र नावे भारी लायक पोरंबोळ हे रंद एक तुमी पुराजन कोण पळयाचें दाळी तोय केला हांगा केण्या उपकरी केल्या जाल्यार हे बेंडारंद हें एक जेवण करून सांगता हांव काल्लो न्हू म्हळ्यार एक घास तोंडाक घालता सुपर म्हळ्यार त्या नमने लायक जाला तितली टेस्टी जाला ही रांदय तुम्ही पुरा जन कोरून पळयाची कशी जाला म्हणून कमेंट सेक्शनाक घालाची तशी त्या त्रिशूर सायडा ज्यो वच्ची जाल्यार हे एक वृंदावन हॉटेलांत एक वच्चून जेवण कोरून पळयाची सगळ्यांकय धन्यवाद